नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोयचे रीण लायबिलिटी 170 अब्ज, सेवंत पेची देणी धरल्यार पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी 5000 कोटी वयर. सरकाराक आता आर्थीक शिस्तीची जाग, खासा रिपोर्ट. गोय आणि पणजेचेर आपली बारीक नजर. कितें प्रॉब्लेम असल्यार तुमकां फायनल एपिलेट बोर्ड आसा म्हणून लक्षांत दवरात. पर्रीकाराचे बीजेपीक सुपर ऑथॉरिटीचे शिनाल. गोय कॅशलेस करपाचो प्रोजेक्ट लागता चालीक. बँको आनी गोय सरकाराची शॉपांनी कॅशलेस ट्रान्झॅक्शना खातीर मोहीम सोमारा पणजे मार्केटांतल्यान सुरू. मायनिंग खात्याची पॉलिसी नेम रेवकारांनी मारले गुड्ड्याक. असिस्टंट जिओलॉजिस्टाच्या रिपोर्टार रेवकार आणि सरकारी ऑथॉरिटीचो कारभार एक्सपोज. लोलया ग्रामसभा IIT प्रकल्पावेल्यान तापली. सरकारी ऑथॉरिटीच्या जापेचेर लोक सॅटिस्फायड ना. ग्रामसभेत बाचाबाची धक्काबुक्की. निमणे ग्रामसभा गुटलायली. गोयचे रीण आणि लायबिलिटी 17,000 कोटी. एप्रिल मेरेन 15,857 कोटी आशिल्ली आणि फाटले 7-8 म्हयन्याचे धरल्यार 17,000 कोटी म्हणजे 170 अब्ज. गोयची रिणां आणि लायबिलिटीचेर केंद्रीय फायनान्स मिनिस्ट्रीचो रिपोर्ट आयलो. सेवंत पेचे फाटल्या वर्सभराचे 400 कोटीची देणी धरल्यार पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी पावल्या 5,000 कोटी वयर. सरकार आता खर्च कपात आणि आर्थीक शिस्तीच्यो गजाली करता. सेवंत पेच्या फाटभुंयेर ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट. आम्ही फुडल्या वर्साच्यान फुडल्या फायनान्शियल वर्साच्यान काही इकॉनॉमिक मेजर्सूय ठरयल्यात. स्किमी ह्यो थोड्यो आमी रिवायज करतले. काही स्किमीचो खंय गैरवापर जाता, डिजर्विंग नासलेल्याक मेळटा. उठसूट पोस्ट क्रिएट करप हें जावचें ना. नीड बेस्ड थंय, कारण ह्या देशा गोंयाच्या तुलनेत ही संख्या खूब जाल्ली आसा. स्टेशनरीचेर कागद वापर, लायट, उदक, फ्युअल कन्जम्पशन हे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जबाबदारी येतली आपले कमी करून दाखोवपाची. म्हज्या अंदाजान दर म्हयन्याक किमान 10 कोटी तरी सेव करूं येता. PWD, GSIDC आणि WRDची 1,500 कोटींची पेंडिंग बिलां. सेवन पेची फाटल्या वर्साची साधारण 500 कोटी लायबिलिटी आणि फुडें म्हयन्याक 60-70 कोटी मायज खर्च. पेलवाना जाल्ल्यान पार्सेकार सरकार आता आर्थीक शिस्त आणि वायफळ खर्चाक कातर लावपाच्यो गजाली करता. युनियन फायनान्स मिनिस्ट्री राज्याचे आर्थीक स्थितीचेर नजर दवरून आसता. रिणां आनी लायबिलिटी खंय पावल्यार ताचो ट्रॅक दवरता. ही स्टडी करतना रिणां आनी पब्लीक अकाउंट लायबिलिटी जमीक धरतात. गोयचे आतां मेरेन फक्त मार्केटांतले रिणूच 10,000 कोटीक तेंकता. तातूंत रिझर्व्ह बँका मार्फत घेतात त्या डेव्हलपमेंट बॉन्डाचे रिणूच पावला 6,000 कोटी वयर. चडशे GSIDC, NSSF कडच्यान घेतिल्ले रीण तेंकत आयले 3,000 कोटी. नाबार्डाचे 500 कोटी वयर पावले. त्या शिवाय केंद्र सरकाराचे रीण 1,500 कोटीक तेंकले. सरकाराची पब्लीक अकाउंटाची लायबिलिटी 5,000 कोटी वयर पावल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो प्रोव्हिडंट फंड, वेगवेगळे अर्थीक एमर्जन्सीच्या तरतुदी खातीर म्हूण केल्ले रिझर्व्ह फंड, कॉन्ट्रॅक्टराची डिपॉझिटां, कंटिंजन्सी ह्या फंड्सांचेर सरकाराक जीव दिवचे पडटा. असले पयशे सरकार तिजोरेंत आयले काय कड्डून मेकळो जाता आनी पब्लीक अकाउंटांत फक्त आंकडे उरतात. पॉवर फंड्स 2,000 कोटी वयर जाल्यार डिपॉझिटां दाखयतात 2,000 कोटी वयर. रिझर्व्ह फंड तेकले 1,000 कोटी. हे फंड्साचे अकाउंटांत फक्त आंकडे. आयिल्लो पयसो सरकारान मोडलो. आता सेवन पेचे 400 कोटी GPFात घालून सरकार ही पब्लीक अकाउंटाची लायबिलिटी आनीक फुगोवपाचो आसा. आयचे घडयेक सरकाराचे रीण आनी लायबिलिटी 17,000 कोटी म्हणजे 170 अब्ज. 2012 हो आंकडो 10,000 कोटी आशिल्लो. 6 वर्सां उपरांत 2022-26 मजगतीं तेन्नाच्या सरकाराक ह्या सरकारान घेतिल्ल्या रिणाचो फक्त प्रिन्सिपल फारीक करूंकूच वर्साक 1,1200 कोटी रीण काडचे पडटले.
त्या शिवाय सध्याचे वर्साक 1000 कोटीचे जूत त्यांना वर्साक 2000 कोटीक तेकतले, म्हणजे 2022तले सरकाराचे वर्साक 3000 कोटी रीण फारीक करूंकच वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय आणि पणजेचेर आपली बारीक नजर आसा म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकारान आपले सुपर ऑथॉरिटीचे शिनाल बीजेपीक दिला. कितेंय प्रॉब्लेम आसल्यार फायनल एपिलेट बोर्ड तुमकां आसा हें लक्षात दवरात म्हणून पर्रीकार पणजे बीजेपीच्या महिला मेळाव्यात उलयलो. पणजे सदांच बीजेपी सरकारा बरोबर उरपाक जाय हें ताणें स्पश्ट केलें. पॉलिटिक्सांतल्यान रिटायर जाले उपरांत खंय तो डिफेन्स डिल्सांचेर पुस्तक बरयतलो. बीजेपी सध्या पोल गियरात आसा. रक्षा मंत्री पर्रीकाराक घेवन प्रचार चल्ला. बीजेपीच्यो विजय संकल्प रॅली चल्ल्यात. तातूंतच आयतारा पणजे बीजेपी महिला मेळावो जालो. गोंयांत बीजेपी वाल्यांक फायनल अपिलेट बोर्ड हे विसरू नाकात म्हूण तो स्पश्ट उलोवन मेकळो जालो. आमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. इतले सरकार गोंयांत पणजे भरपूर लक्ष आसतलें आनी कितें प्रॉब्लेम केन्ना आयल्यार फायनल अपिलेट बोर्ड आसा इतलें सांगता देव बरें. पणजे सदांच बीजेपी सरकारा बरोबर उरूंक जाय म्हूण ताणें बीजेपीच्या बायलांक उलो मारलो. पहिली गजाल जी म्हाका दिसता हांवें यशस्वी करून दाखयली, जाच्या बद्दल हांव थोडेशें क्रेडीट घेवंक शकता, ते म्हणजे ज्या गोंयांत 10 वर्सांत 13 मुख्यमंत्री जाले त्या गोंयांत एक स्टेबिलिटी हाडली पयल्या खेपें. दुसरें अचिवमेंट म्हाका दिसता पूर्ण भोवमतान सुद्दां सरकार येवन 5 वर्सां स्मुथली चलूंक शकता हाजो 2012 भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सुद्दां पूर्ण भोवमत मेळूंक शकता. त्यामुळे स्टेबिलिटीचो दुसरो रावंड सुरू जालो. स्टेबिलिटी बरोबर डेव्हलपमेंट बरें जाल्लें आसा. अनेक गजालींचे प्रश्न सुटलेले आहा, पण ही स्टेबिलिटी आनीकूय इल्ली स्ट्रॉंगर मेळूंक जाय इतली. आनी म्हणून हांव तुमकां परत विनंती करता की जे आमचे 21 सीट आहा ते 21 सीट मेळूंक जाय, पण आनीक 3-4 सीट हे आमी एडिशनल करून 25-26 पर्यंत वचत जाल्यार परफॉर्मन्स पार एक्सलंट. गव्हर्मेंट फ्रॉम 12 हॅज परफॉर्म क्वायट वेल. 2017 जे गव्हर्मेंट येतलें ते हाज्याय पेक्षा उजवे आसतले. ह्या पॉवरफूल सरकारान पणजे सदांच स्ट्रेंथ दिल्ली आहा. त्यामुळे तुमकां तुमचेर जबाबदारी येता, ती जबाबदारी तुमी सगळ्यो महिला योग्य प्रमाणे पॉवरफुली पार पडटल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. कांय दिसा फाटीं मुख्यमंत्री पार्सेकार रिटायरमेंट प्लान उलयल्लो. आतां पर्रीकार खंय रिटायर जाल्या उपरांत डिफेन्स डिल्सांच्या भानगडींचेर पुस्तक बरोवपाचो आसा. सैन्याच्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना कितें जातालें, स्कॅम येताले, अजुनूय येतात. फाटल्या सरकारान केल्ल्या गजालींचे अनेक स्कॅम तुमच्या फुडें लक्षांत येता आसतले तुमकां. आतां 2 वर्सां म्हाका पूर्ण जाली, एक सुद्दां विशयान हें जावंक ना. हांव तुमकां सांगता की किमती अनेक गजालींच्यो कमी जाल्यो. सरकाराचे पयशे अनेक जाग्यार हजारांनी कोटीचे वाचले. सगळ्यांक आतां सांगपाक वचना. मागीर केन्ना तरी रिटायर जातकच मेमरी बरयतलो तेन्ना तातूंत भितर काही अत्यंत स्पेसिफाईड अशी हे बरयतलो. पणजेचो आमदार शाराच्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्टांचेर उलयलो. पर्रीकार भाईचे पणजेचेर जातीन लक्ष आसा ही गजाल ताणें स्पश्ट केली. पैंगीण पासून पत्रादेवी पर्यंत, पणजे पासून मोल्या पर्यंत चौफेर डेव्हलपमेंट चालू आसा. आमी जर पणजेचेच घेतले जाल्यार मळ्याक आमचो ब्रीज चालू आसा. चॅलेंज फंडाच्या अंडर आमी बारीक बारीक 2 घरांमधले पाथवेज, 2 घरांमधले फुटपाथ घेतले, सारक्यो लायटी घाल्यो, उदक, सिवेज, लायट हे प्रत्येक घरांक पावता अशें पळयलें. आनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर ही स्कीम संपूर्ण मळ्यांक लागू केली. मळ्यांतलो पूल आतां तयार जाता. आमचो रायबंदरा भाग जाका सदांच लायटीचो प्रश्न सतायता, म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याक आमी अंडरग्राउंड केबलिंग चालू करतात. आयज आमच्या मदीं मनोहरबाई आसा, मुद्दामून ते आयज मुंबय गेल्ले, म्हणून आमच्या मेळाव्याक आमच्या मदीं उपस्थित रावपाक जाय म्हणून स्पेशल फ्लायट करून आयज ते आमच्या मदीं हांगा पावल्या. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. गोंय कॅशलेस करपाचो प्रोजेक्ट बँकांनी चालीक लागता. बँको आनी गोंय सरकाराची आतां शॉपांनी कॅशलेस ट्रान्झॅक्शना खातीर जागृताय मोहीम चलतली. सुरवात सोमारा पणजे मार्केटात जाता. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनात खासगी आनी सरकारी ॲपां कशी वापरूं येता ताचेर पसरकार आनी गिरायकांक म्हायती दितले. आयतारा एसबीआयच्या झोनल ऑफिसांत खासा मिटिंगेत कार्यावळ थारली. ब्लॅक आनी बनावट करन्सीक वचपी 500 आनी हजारांच्यो नोटी बंद केल्या उपरांत आतां इकॉनॉमीक कॅशलेस करपाचें मोदी सरकाराचें टार्गेट. गोंय ह्या मोहिमेंत फुडें. आयतारा एसबीआयच्या झोनल ऑफिसांत खासा कार्यशाळा जाली. बँको आनी सरकार मेळून गोंयभर कॅशलेस इकॉनॉमी खातीर ॲपां, ई वॉलेट कशी वापरची ताचेर म्हायती दितले.
सुरुवात सोमारा पणजे सावन. आयज झोनल बँकेन SBI झोनल बँकेन मिटींग कसली आपयल्ली, कोण कोण आसले प्रेसिडेंट आनी कितें जालें मिटींगेक? मेजर बँक्स ज्यो कोणाचे चड कवरेज आहा ऑल ओवर गोवा, ज्यांच्यो ब्रांचीस चड आसा, ह्या बँकर्सांची आशिल्ली. म्हणजे फाल्यांच्यान आमी कॅशलेस गोवाची जी हें आसा गव्हर्मेंटाचो ड्रायव्ह, सो पार्टिसिपेशन ऑफ बँक्स टू क्रिएट अवेरनेस, त्या खातीर फुडलो प्रोग्राम जो चॉक आउट जावपाचो आसा विथ पार्टिसिपेशन ऑफ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट टू बी अकंपनीड विथ बँकर्स, फायनलायज करपाक बँकेचे व्ह्यूज कशे, लॉजिस्टिक्स कशी करतले, ह्या हाजेर बँकर्साचे कितें जे इश्यूज आसतले ते आमी आतां हायलायट केल्या. इट वील बी टेकन अप विथ द गव्हर्मेंट कोऑर्डिनेटर्स अँड फ्रॉम टुमॉरो वी स्टार्ट द अवेरनेस प्रोग्राम्स बिगिनींग फ्रॉम पेंजीम मार्केट. तुमी ते वेंडर्सां कडेन वयतले आनी मागीर तांकां एज्युकेट करतले. म्हणजे थोडे ऑलरेडी कॅशलेस आसतले, थोडे आसचे ना, म्हणजे तांचो आमी सर्वे करतले कितले जाण आवट ऑफ फोल्ड आसा, कॅशलेस ना, तांकां हाडपाक, तांकां कशी आमी फॅसिलिटी बँकां कडेन आसा त्यो सगल्यो सांगतले. आतां बँकांचें नॉर्मल जें हें आसा, मोबायल पे, मागीर कार्ड स्वायप करपाचें हें करतले. सो मेजर स्ट्रेस वील बी टू ब्रिंग ऑल पीपल अंडर UPI इन. नुस्तें आनी भाजयेच्या बाजारांनी वेव्हार पर्रीकार कॅशलेस कसो करतलो काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. दुसऱ्या कडेन नुस्तें बाजारांतल्यान घेतना वा भाजी बाजारांतल्यान घेतना ते कॅशलेस पर्रीकार कसो करतलो तें म्हाका म्हजे तकलेंत तें उत्तर मेळना. 4 दिसां फाटीं हजारांच्यो नोटी वेव्हारा खातीर पुराय बंद जाल्यात. आतां पेट्रोल पंप, सरकारी स्कुलां आनी हॉस्पिटलांनी फक्त 500च्योच पोन्न्यो नोटी चलूंक शकतात. हजाराच्यो नोटी फक्त बँकांनी डिपॉझिट करपाच्यो. मात लोकांचो अजूनय हे गजालींचेर गोंधळ जाल्लो दिसता. आनीक एक्सरे काडून जात्रीच 1000 रुपीज ओल्ड नोट्स, वॉट दे आर कॉलिंग इट ओल्ड नोट्स, वॉज नॉट एक्सेप्टेड. ती म्हणटा आमी एक्सेप्ट करना, मॅनेजमेंट घेयनाक म्हूण तेमकां इन्स्ट्रक्शन्स आहा. म्हाका दिसना इन्स्ट्रक्शनां वयरसून येयल्या म्हूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडसून. स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, शिरीश कुंकळेकार आनी सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.